Shagaisudu smakaditore Devashi visvasuru naveta Devashi aveta Tu sobu svarmo chirga Tu visvashi murkuru Tu chavo chito graci Surya Veda Ushagaisudu smakaditoya Devashir visvasuru naveta Devashi aveta. बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कोश सोसून मरून पुनर्जीवन झाले आमचे सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सवय असू. बहिणी भावनो, हे मी सांत वांटो घेत असताना पियदाद आणि स्पेरांस सलेमस या आमच्या भाव बसत मागूया. स्वर्गीचे बापान तांकां आपली शांतींत आपले विसवान घेऊ. आयज आमी आमच्या गोंयांत आमचे गोंयचे साहेबाचे फ्रांसीस शावेराचे परबेक लागशिल्ली तयारी सुरू करता. भाग्यून फ्रांसीस शावेर जेजूचो गोवाय जालो. सगळे संवसाराक वचून जेजूची बरी खबर परगटूंक ताचें मन ताचें काळीज जेजूच्या मोगान आनी बरे खबरीच्या मोगान लासतालें. आनी देखूनच सगळे तरेच्या आडखळीचेर जैत व्हरून ही बरी खबर उदेंतीच्या लोकांक दिवंक तो भारी वावुरलो. आज ताचे परबेक आमी तयारी करता आसतना आमकां सगल्यांक जेजूचे खरेले गोंय कर म्हूण करपा मागुया. आज पवित्र सभा करता उगडास भाग्यून एंड्रू डुनलॅक आनी ताचे सांगाती जाणी व्हिएतनाम वाठारांत जेजू खातीर मार्तीरपण भोगलें. एंड्रू आनी ताचे सांगाती भावार्था खातीर मरूंक तयार जाले. खूब तांणी सोंसचें पडलें. खूब त्या गांवांत पिडापीड भोगचो पडलो. आनी तांकां भाग्योंत म्हूण बापसाहेब जुआंव पावल दुसरो हाणें 1988 वर्साक परगट केलें. मागुया भाग्यून आंद्रू डुनलाक आनी ताचे सांगात्या बरोबर आमी भियेनासतना जेजूक गोवाय दिवंक. हांव पातकी सर्पवेदार देवा आनी तुमकां बाबा बेडिनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून धरून चालून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध हांवें सद्भाग्य सदांच संकवार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बेडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर्पवेदार देव आमची काकलूत करून सगळीं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया.
भोव मोगाळ बाप्पा, अँड्रू दुनलाक आनी ताचे सांगाती तुज्या बागेन रॉक्स्टार्सान ह्या संवसारांत जेजूच्या कोश्टा मरणांत खेरीत वांटो दिले उपरांत सर्गीची मोहिमा भोगूंक आयच्या दिसाक तुवें पावयली. तांचे पुण्या आनी मागण्यांच्या धोरमान पातकांचें बोगसणें आमकां दी, सगळे विघ्नांतली आमकां निवार, आनी तुवें आमकां निर्मिल्लो जेजूच्या कोश्टा मरणाचो वांटो उदार काळजांत घेवंक आनी भाशेन सर्गीची मोहिमा भोगूंक आमकां फावो कर. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवांवान आनीक एक देवदूत स्वर्गार तावन देंवन येता तो पळयलो. ताका व्हड अधिकार आसलो आनी ताच्या तेजान सगलो संवसार जिगजिगलो. ताणें व्हडल्यान बोबाट मारली. तें पडलें, मोटें बाबिलोन पडलें. तातूंत आतां देंवचार आनी मेलीं भुतां वस्ती करतात. सगल्या जिन्सांचीं ओळशीकोणी आनी बिळांकूड सुकणीं थंय जियेतात. उपरांत एका बोलीश देवदूतान दांट्याच्या पेडा सारकी एक फातर घेतली आनी अशें म्हणून सोमदिरान उडयली, मोटें बाबिलोन शार हे पोरी एकाच फारान नेटान शेवटोन पडटलें आनी तें केन्नाच आनीक नव्यान दिश्टी पडचें ना. विणो वाजयतल्यांचो आनी वाजोंत्र्यांचो नाद, पिल्लूक आनी तुरतुरी वाजयतल्यांचो आवाज आनी केन्नाच तुजे भितर आयकूंक येवचो ना. तुजे भितर कसलेच तरेचे कलाकार आनी कदीच दिश्टी पडचे नात. तुजे भितर दांट्यांचो आवाज आनी कदींच आयकूंक येवचो ना. तुजे भितर दिव्याचो उजवाड आनी कदींच लोकलोकचो ना. तुजे भितर ओकले नवल्याचो ताळो आनी कदींच आयकूंक येवचो ना. कित्याक तुजे वेपारी संवसाराचे कुंवर आसले आनी तुजे गाड्यांनी सगल्या राष्ट्रांक फसयलीं. तेन्ना एक व्हड उरपोंजीचो बोबाट स्वर्गार तावन हांवें आयकली. सर्वेस्पराक जय, थारोण मोहिमा आनी पदवी आमच्या देवाक. ताचे निर्णय सात्वीक आनी नेयीक. आपल्या पजळपणान संवसार मेळयलोली त्या नावादीक कोलवंताक ताणें खास लायली आनी आपल्या चाकरांक जेवेशी मारल्यात तांचो ताणें सूद घेतलो. आनीक एक पावट तांणी बोबाट मारली. सर्वेस्पराक जय, ताचो धुंवर सासणाच्या सासणांक वयर चडत आसा. उपरांत देवदूतान म्हाका सांगलें, अशें बरय, मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपोवणें घेतल्यांत तीं सुभागी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान तीं सुभागी. म्हणुया, मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान तीं सुभागी. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार, तो आमचो बापूय, तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार आमा समेस्तांक तो घेवंक रावता. सबाब, मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान तीं सुभागी. तो गोवली, आमी ताच्यो शेळयो मोयपासान चोरून सांबाळलेल्यो. ताचे मुखार या तर तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची परसा. सबाब, मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान तीं सुभागी. ताचे दारवटे
काडून येयात, ताच्या मंदिरान भितर सरात, देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात, सगलीं बरोबर गायात नोमान. सबाब मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुवागी. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासणांक उरतो, ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेंत तो विस्वासी. सबाब मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुवागी. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. सर्वेस्वराक सोयीचो, सर्वेस्वराक सोयीचो, सर्वेस्वराक सोयीचो, सर्वेस्वराक सोयीचो. गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्वराक सोयीचो, सर्वेस्वराक सोयीचो, सर्वेस्वराक सोयीचो, सर्वेस्वराक सोयीचो. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जेरुजल्याक फौजेन वेळो घाललो तुमी पळयतल्यात तेन्ना ताचें गोठण लागीं पावलां म्हूण समजात. तेन्ना जुदयांत आसात तांणी दोंगराचेर पडून वचचें आनी शारांत आसात तांणी भायर सरून वचचें आनी खेडेगांवांनी आसात तांणी शारा भितर वचचें न्हय. तर बरयलेलें आसा तें सगलें पाळून येवचे खातीर सूद घेवपाचे दीस हे. ते दीस येतूच गर्भेस्तींचें आनी बाळकांक दूद दितल्यांचें कोटा. देशाचेर व्हडलें संकोश्ट येतलें आनी संस्थेचेर रागाची श्रोंड उपरासतली. ती तोरवारीन मरोन पडटलीं आनी तांकां कैदी करून सगल्या लोकां मदें व्हरतलीं. आनी विद्वेशांचो काळ बरोसर विद्वेशी जेरुजल्याक पांयतोळां मोस्तितले. सुर्या, चंद्रीम आनी नखेत्रांचेर खुणां जातल्यो. समदीर आनी ताचीं लारां गरजतात तें पळोवन संवसाराचीं कुळां घाबरून मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. पृथ्वीचेर येवचें आसा ते विशीं दुडबुडून मनशां मरतलीं सुकून. तर अंतराळाच्यो शक्ती कलकलतल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडल्या दोबाज्यान कुपां वयल्यान आयिल्लो तुमी देखतलीं. हें घडोसर सुरू जाता तेन्ना गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बावमडीनो सर्वधर्मीक वर्साचो निमाणे दीस, लास्ट डेज ऑफ आवर लिटर्जिकल कॅलेंडर. आयतारा दीस आमी आदवेंताचो काळ सुरू करता, क्रिस्त येण्याचो काळ. आनी क्रिस्त येण्याचो काळ म्हणजे जेजू सगळे मनीसकुळाची जोडटी करून घेतलो ताची तयारी आनी जेजूच्या जल्माची तयारी दोनूय बरोबर. वी अवेट द सेकंड कमिंग ऑफ जीजस, ताची आज शुभ वर्तमान खबर करता. हे शुभ वर्तमानांत आमकां दोन वस्तू मेळटात. एक इतिहासीक घडणी
जेन्ना रोमन सरकाराचे शिपाई येवन फौज येवन जेरुसलेमाचें निसंतन केलें. ह्या घडणेची जेजू आदी फुडेंच एके भाशेन ताच्या दोळ्या मुखार तें चित्र घेवन आपल्या शिसांक सांगतालो. शाराचें घट्टण जातलें, शारांत आसलेल्यांक मात केलेलो. ही इतिहासीक घडणी घडली. पूण दुसरी जेजू तेच परी म्हणटा शेवटाक कितें जातलें तें. खंय सेकंड कामींग सुर्या चंद्रीम नखेत्रांचेर खुणा जातल्यो. आनी कितें उलो मारता आमकां सगल्यांक. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना गोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. आनी हेका लागून भाव भयणीनो, जायते फावटी भाग्यून पावलो उपरांत आपले चिटींनी सांगता शेवट लागीं आसा. द एंड, द एस्केटोलॉजिकल टायम्स आर इमिनंट. शेवट लागीं आसा. आनी आमी जाणा शेवट अजून ना, आमी शेवटा पासून भियेना. पूण आमी सगल्यांनी तकली उखलून धरून गोट रावंक आनी तिरासणांत फुडें वचूंक आयज आमकां जेजूचो उलो. आनी हेच भाव भयणीनो, एंड्रू दुनलाक आनी ताचे 117 वियेतनामीज सांगात्यांनी केली. भावार्था खातीर 18व्या शेंकड्यांत तांणी जीव दिलो. वियेतनाम हो एक व्हडलो गांव उत्तरेक आनी दक्षिणेक आसा. ते काळार उत्तरेक कम्युनिस्ट आसले आनी दक्षिणेक सवकास सवकास अमेरिकानांनी ठिकाण केलें. पूण थंयसर चड लोक बुद्धिस्ट. क्रिस्तांवांक खूब पिडापीड. एंड्रू दुनलाक म्हणटात तो क्रिस्तांव न्हय आसलो. एका संदेशकारान, एका कॅटिकिस्तान ताका देवाची ओळख दिली आनी ताणें भावार्थ आपणायलो. मागीर तो शिकलो पाद्री जावंक. तेन्ना बाबा भयणीनो, जायती पिडापीड वियेतनामाक क्रिस्तांवांक फाव जाली. आनी ते पिडेंत एंड्रू दुनलाक आनी ताचे सांगाती तांचो जीव काडलो. तांकां खूब खूब वळवळायले. थोड्यांच्यो तकल्यो कातरल्यो. तांकां जायते तरेचें पर्सिक्युशन फाव जालें. सावथ ऑफ हॅनोय ह्या वाठारांत भाग्यून आंध्रू रावलो, जियेलो. आनी आपलो भावार्थ पुरगूट करता आसतना, आपलो भावार्थ शिकयता आसतना ताचो जीव काडलो. भाव भयणीनो, ताणें आपली तकली गोड दवरली, थीर रावलो भावार्थाक. आनीक मार्तिरीचो इनाम ताका आनी 117 ताच्या सांगात्यांक फावो जालें. ताणें आपल्या रोगतान एके भाशेन वियेतनाम वाठारांतली दोत्तोरी पवित्र केली. ताचें तिरासण आमकां स्फूर्ती दिता. भोव करून वियेतनामांत आसलेल्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक लागून. थंय गुप्ती आजून पर्यंत जायतो लोक आपलो भावार्थ जियेता. आतां सारको थोडो लोक आसा. कित्याक पिडापीड दिताले तेन्ना जायतो लोक उत्तरेक सावन दक्षिणेक आयलो. जायतो लोक दक्षिणेक सावन पडून गेलो. जायतो लोक दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी पावलो. फकत पिडापीड दिताले देखून. भाव भयणीनो, पिडा मदें आमचो भावार्थ थीर दवरूंक आनी खरे जेजूचे गोवाय आमी जावंक
ह्याच भाग्योदाचो आदार हे मिसांतल्यान आमकां मागून घेवया. भेटोवनेक आमी गायन गावया मातयेचें भांगार करून C24 पान 38 C24 पेज 38. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सरपदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मागून घेवन. सर्वेस्परा कोणवळे बाप्पा, एंड्रू दुंगलेक आनी ताचे सांगाती बागयून रॉक्स आश्चेंच्या कुश्टा मरणांच्या उगडासाक आमी भेटयता ती देणी तूं दोयेन मानून घे. हे बलिदाना वरवीं तांकां आपल्या कुश्टां दोगदां मदें मेळ्ळेलें बळ आनी धीर, तशेंच ताचे वरवीं आमकांय सगळे ताळ्ळे विघ्नां मदें गोठाय आनी थिरपण मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वाचुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो एंड्रू डुनलेक आनीक ताचे सांगाती जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें आमच्या अशोकतायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन तूं पर जोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां आनी सांगाती आमी पृथ्वे निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 tova razzo sorrisor tu, s'organizza volea tuja voi baba, sorgim duca soy 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 sorves voracinavi yetata soy soy sorgim duca soy 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 soy. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात. म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सस्नीक करोराचें रगत पातकेंचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू बाप्पा जेजूच्या मोन्नेचो आनी प्रज्वलपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शिवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान व्हडय. पुनर्जीवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्तवतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यून धर्म दिता आनी सोयकाळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमचे सर्वणी खातीर आमकां आपल्याकूच मोडून दिल्लो जेजू आमचे काण पिवण जाता. आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत ताका गोवाय दिवन आमकां तो गोट करता. तुमचे तकले उखलून दवरात. जेजू आयज आमकां उलो मारता. आमी ताचे गोवाय जातले जाल्यार सगळे तरेच्या पिड्याचेर आमी जैत वतले जाल्यार ताचें जेवण आमकां गोठाय बोड आज ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमचें क्रिस्ती जिवीत अदीक आनी अदीक थीरपणान जिवंक बरोबर म्हणुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जा. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो विशानूच चयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशी परमणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या ससनाक. जिवन जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक
मोगान शांतीची पुनाजी. पोस्तो जेजू जाका एंड्रू दुनलेक आनी ताचे सांगत्यांनी गोवाय दिली. पोस्तो जेजू जो आयज आमकां आपल्या जेवणान पोसता ताचे बरी खबरीची आमी गोवाय जावं. ताच्या जेवणांत वांटून घेतिल्ली आमी सुभागी हें म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका बऱ्याची मेळटा. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावुया. एकाच उंड्यान D10 पान 52 D10 पेज 52. एकाच उंड्यान आमकां वांटो आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळी जेजू मसोक आमी जाले एकूच पिवण सगळ्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रोगोत एका जिवान आमकां भरता जोडटा आमकां वांटो दोरी कुचकून आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळी जेजू मसोक आमी जाले. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा देवा, सूर पदवीदार बापा एंड्रू डुनलेक आनी ताचे सांगाती रॉक्सासींच्या जैताच्या दिसा ह्या सुर्गीच्या जेवणांत आमी आज वांटो घेतला. ताचे वरवीं तुजी सुबाम देण्यांनी आमकां बोर. ह्या तुज्या रॉक्साश्यांनी आपल्या कुश्टां दोगदां मदें जेजूच्या मोगा पासत तांणी दुस्मानाचेर बरीच झूज मांडले. तें दोळ्या मुखार दवरून आमचेय दिसा दिसभर कुश्ट तीर सोंसणीकायेन भोगूंक आनी भोगतीवोन जिणेचें जैत जोडूंक आमकां फावो कर.
आमी मागता क्रिस्त आमचे सुमिया वरवीं. आसतना आमी जाणा भाग्यून फ्रांसीस शावेराची परबेकी तयारी आमी 30 तारखेर ओल्ड गोवा बेतल्याव पणजेचे वारादांतले सगळे पाद्री तशेंच गिरेस्ती लोक 8:15 8 वरां 15 मिनटांचे मीस आमकां सगल्यांक आमचे खातीर भेटयतले. कोणाक हे मिसांत वांटो घेवंक खुशी आसा तांच्यांनी नांवां दिवची, ते प्रमाणे बासींची वेवस्था जावंक जाय. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. ईश्वर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां आमी मागणी करतले भाग्यून फ्रांसीस शावेराचे नोवेनाचे. भागिवंत फ्रांसीस शावेराक मागणी. भागिवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काडी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सतस्तांव आनी बापाक दिनवासतांव. आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्याक आपलें जाय तें मागचें. आमचे ओंतरेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोतीक ते शार्ती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुज्या बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखणटाव. आमेन. शेवटाचें गायन गावया. सा फ्रांसीस शावेरा वोडाकुरा यू 20 पान 240 यू 20 पेज 240. Sa Francisca